गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान मुरगांवचो आमदार, गोंय राज्याचो नगर विकास खात्याचो मंत्री मिलिंद नायक, थळावे नगरसेवक, संबंधीत अधिकारी आनी मुरगांव बंदराच्या अधिकाऱ्यां बरोबर मुरगांव बंदराक जोडपी वेर्णापुरी उडानपुलाच्या कामाची पळोवणी केली। हो मार्ग बेगीनच पुराय करपा खातीर सरकाराचे प्रयत्न आसात। उडानपुलाचें काम पुराय जायत आयला। पुलाची दोनय देगांनी जोडणी करपा खातीर अडचण आशिल्ली ताचेरय तोडगो काडला। तेवूय काम बेगीनच पुराय जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंतान उडानपुलाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांक दिल्या। भितर हर्डल्स दोन आशिल्ल्यो। एक म्हणजे देर इज एन शेअरिंग बिटवीन MPT, NHA एंड गोवा स्टेट गव्हर्मेंट। कॉस्ट शेअरिंगचो विशय आशिल्लो तो। द MPT मिनिस्टर्स मांडविया हे येवन गेले, तांच्या बरोबरूय विशय डिस्कस जालो आनी विशय थंयसरूय आमी तो ताच्या बरोबर तांकां सांगून MPTचो जो कितें तो विशय रिजॉल्व केला। आत्तां आमी एक म्हणजे फक्त कंप्लीट रोड इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत फास्ट ट्रॅक करपाक लायल्या। म्हणजे रोडाचे जे बेजीक वर्णापुरी थंयसर जे रस्त्याचें काम उरलां, युटिलिटी शिफ्टिंगा खातीर उरलेलें ते स्पीड अप करपाक लायलां आनी अप टू द एप्रील पर्यंत रस्त्याचें काम कंप्लीट जातलें। सबंद त्या वर्णापुरीच्या थंयच्यान येवपी रस्त्याचें काम हे पुराय काम कंप्लीट जातलें अलॉंग विथ द युटिलिटी। फक्त वर्णापुरीचो ओव्हरब्रिज जो करपाचो आसा, तो ओव्हरब्रिजाचें कामूय बेगीनात बेगीन सुरू जातलें। उरलें वास्को सिटींत येयल्या उपरांत वन इज एन अप रॅम्प आनी ताज्या पयलीं बायणा हांगासर डावन रॅम्प। डावन रॅम्प इज ऑल्सो फायनलायज आनी वास्कोंतल्यान मेन ट्राफीक भायर वचपा खातीर जो अप रॅम्प फ्रॉम द महाराजा हॉटेल तर ऑलरेडी आमदार आमी आशिल्ले, कारण ट्राफीक कंजेशन जावचें न्ही म्हणून वास्को शहरांतल्यान गाडयो भायर वचपा खातीर अप रॅम्प करपाचें प्रोविजन आनी तें करता आसतना ट्राफिकाच कंजेशन जावचें न्ही हाजी काळजी आमी ऑलमोस्ट घेतले। ताजें काम जाता तितकें बेगीनाच सुरू जातलें। इवन दो द बायणा हांगासर डावन रॅम्प जो करपाक जाय पळय न्हू, तेंय काम सुरू जातलें। फक्त मदीं उरलो विच इज एन केबल स्ट्रीप ब्रिज, इट इज इन शॉर्ट, म्हणजे विच इज क्रॉसिंग युअर ओव्हरब्रिज ROB जो आतां आसा तेका वयर क्रॉस करपा खातीर इट वील बी द केबल स्ट्रीप ब्रिज। ताजेंय काम हें सुरू करपाक तें आसा। म्हणजे 3 कन्सेप्ट, एक विच इज एन अप रॅम्प, अनदर इज अ डावन रॅम्प एंड अगेन द ROBच्या वयलो विच इज एन केबल स्ट्रीप ब्रिज। ओके, हाजे 3 कंपोनंटाचें काम हें जाता तितकें बेगीन सुरू जातलें आनी हाका लागून आमचो टार्गेट आशिल्लो एक्चुली डिसेंबर 21 म्हटल्यार हें काम कंप्लीट करपाचें। आय थिंक म्हणजे विथ दीस आतां स्पीडअप जर केलें जाल्यार आमचो टार्गेट डिसेंबर 21 पर्यंत कंप्लीट करपाचें उरतलें। रेस्ट ऑल द स्मॉल इश्यूज विथ द NHA डेट ऑल्सो वी आर रिजॉल्विंग इट आनी विदीन दॅट स्टिप्युलेटेड टायम वी आर कंप्लिटींग दीस प्रोजेक्ट। म्हाका दिसता म्हणजे पुराय गोंयांतलो परत एकदां एट्रॅक्टीव प्रोजेक्ट विथ द लोक उपयोगी प्रोजेक्ट, म्हणजे MPTंतल्यो सगळ्यो गाडयो डायरेक्टली आवट एंड आवट NHAक मेळपा खातीर आनी वास्को मर्मगोवा शहरांतलें कंप्लीट ट्राफीक कंजेशन काडपा खातीर असो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आमी ह्या दोनूय मतदारसंघा खातीर दिवपाक ठरतले। मुरगांव बंदराक जोडपाच्या उडानपुलाचें काम पुराय जायत आयलां। कांय कडेन अडचण आसा ती सुटावी जातली। मुरगांव बंदराच्या बर्थ नंबर 7ची उडानपुलाक जोडणी करपा खातीर राज्य सरकाराच्या खर्चान करपाचो विचार आसा, अशी माहिती मुरगांवचो आमदार, गोंय राज्याचो मंत्री मिलिंद नायकान पत्रकारां कडेन उलयतना दिल्या। चीफ सेक्रेटरी गेल्या फावटी सांगलेलें 7 दिसां पयलीं की हेच्या फुडलें सगळें तूं मॉनिटर करप आनी जाता तितलो बेगीन हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय। म्हाका दिसता कांय ना जाल्यार बॅलन्स काम आहा तें 1 वर्सा भितर कंप्लीट जावपाक जाय। कनेक्टींग दॅट रोड एट बर्थ नंबर 9 1 नंबराक थोडो उरता, कारण उरलेलो पार्ट 50 मिटराचो एक एलिवेटेड रोड आहा पळय तो आमी एखाद्रे गोवा गव्हर्मेंट घेवंक शकता। दॅट वील कनेक्ट एट बर्थ नंबर 1